आज आम्ही 431 लोक आम्ही आमचं देवस्थानाचे गावकार या भागाचे त्यांना आज आम्ही आपण आज एक मी 431 लोकांचे तर्फे आम्ही एक देवाक सांगणी केला कितें म्हणून की जो आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आम्ही आमचो सावड्डेचो बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष तेचे कडेन दिल्लो आसा तो मंडळ अध्यक्ष आमचो प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन गेल्लो आसा तो बरे भशेन आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमचो सगळो दोतोरान मान्य करून दिवन आमची सगळ्यांचो रोजी रोटीचो जो प्रश्न आसा तो मान्य करून दिवचो अशें म्हणून आमी एक गांवकारां हातीन एक सांगणी करून घेतला. खंयची देवा दुसरा राजोबा कित्याक लागून अशी उरला कितली मागणी तुमची आसली? पळय आमची मागणी व्हडली काय ना, जी वेबसायट आमी तयार केल्ली जे आमी पयशे खर्च केल्ले ती वेबसायट आमकां दिवची हो एक मुद्दो आसा. दुसरो आमचो मुद्दो जो आसा तो आमचो GTDC जो कावंटर पयलीं घातलेलो आनी थंय भरमसाट पयशे जे घेताले तो एक आमचो मुद्दो आसा तो कॅन्सल करचो म्हणून. आनी तिसरो जो मुद्दो आसा पळय तो आमची वेबसायटीचेर घेवन आमी सगळे गव्हर्मेंटाक सगळी ज्यो कितें गव्हर्मेंटाची ज्यो कितें GST म्हण त्यो सगळ्यो आमी फुलफील करपाक आमचो तो हें आसा. इतलेंच आमचें. सरकारान तुमकां कितें 100 रुपये कमी करता म्हणल्यार तेजेर तुमी हॅप्पी ना? पळय सरकारान 100 रुपये कमी केल्या बरोबर मान्य करता हांव, पूण वेबसायट जी आसा पळय ती आमची वेबसायट ती वेबसायट तेंचे कडेन दवरून आमची पयशे कमी करून कितें म्हणून फायदो? आमची वेबसायट घेवन तिसरो मनीस चलयता जाल्यार तेजो फायदो आमचो स्टेक होल्डर म्हणून कितें म्हणून आमचे जावन